नमस्कार, RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दीपाली नायकाचो येवकार। राज्यांत सध्या खणी सुरू जावपाची कांयच चिन्नां दिसून येना म्हण ट्रक आनी मशीन मालकांक परत वाडीव अनुदान पॅकेज दिवची म्हण मागणी अखिल गोय मशीन मालक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप परब हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। ही प्रेस जी आहा ती नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर असोसिएशन, साऊथ गोवा ट्रक ओनर असोसिएशन आणि मशिनरी ओनर असोसिएशन ह्या तिनांच्या मिळून ही प्रेस, कारण आम्ही 2012 बंद झाले तेन्ना एकत्रीत एक काम करीत आसा आणि आतांय अजूनही आमचें काम चालू आसा। ती बंद झाली, ती 2 वर्सांक जाली आणि ती बी अजून कंप्लीट करूना। विषय सांगपा म्हणल्यार आज गोंयांत आमचे ट्रक बंद आसा। मोपा सारको येदो व्हडलें काम आला एअरपोर्टाचें, पूण थंय जर ट्रकवाले वतात जाल्यार ते सांगतात 10 टायराचो तेंच्यांनी बेस्ट उपाय सोदून काडला, 10 टायराचे ट्रक हाड। आमी 6 टायराचे ट्रक कित्याक करचे हेचें सरकारान आमकां उत्तर दिवचें। सरकारान तातडीन त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मिटींग करची आनी आमचे जे 6 टायराचे ट्रक मायनिंगांत ते बंद आसा तांकां थंय तरी काम दिवचें, कारण मायनिंग ह्या सिजनान जावपाक खूब मुश्कील आसा। आतां सिजन सोंपत आयला आनी परत केन्ना कितें जातलें, कॉर्पोरेशन जातलें, एमेंड जातलें, कितें तें अजून कांय तेजेर येना। ते विशय GMPFच्या हितूनच्यान आमी मायनिंगाचो विशय व्हरता। हो आमचो ट्रकवाल्यांचो, मशीनवाल्यांचो विशय आसा। गोष्ट दिसता की खरें ट्रकवाल्यांची हितूंतल्यान सांगता टॅक्स आमी माफ जावचो, टॅक्स आमचो क्वॉर्टरली जावचो म्हूण आमी खूब म्हयने जाले आमी तेच्या फाटल्याक केला। नोव्हेंबरान आमी आमची एक मिटींग जाली, तेतून आमचे पॉवर मिनिस्टर काबराल बाब ताणें ते ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा कडेन मिटींग केल्ली आनी ते मिटींगेन आमकां सांगलें परत प्रत्येक विशय सेपरेट दिया। आमी सगळे विशय सेपरेट करून लेटरां दिली, आमचून आमचें कसलेंच कांय जायना। पावचो सगळे ट्रकवाल्यांक कडेन, मशीनवाल्यांक कडेन आमी कितें करता तें, हेका लागून आमकां आज नायजम प्रेस घेवन सगळ्यांक सांगचें पडलां की सरकार सामकें न्हिदलेलें आसा, ते कसलीच कामां करिना। आनी तेका लागून प्रत्येकाचे त्या मिनिस्टरा कडेन आसलें म्हणटकीर हो आमदार फाटीं ओडटा, तो आमदार फाटीं ओडटा। पूण आमी आतां डिसिजन घेतला की आमी ह्या नॉर्थ सायडींतल्यान आमी सभापतीक मंगळारा मेळ्ळे आनी सभापतीक सांगलें तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय व्हरून आमचे जे हे मायनिंग मशिनरी आनी ट्रकांचे विशय आहा ते सॉर्ट आवट करतले काय ना ते आमकां सांगा, कारण तुमी मायनिंग बेल्टांतले। तशेंच सावथांतल्यान तेंच्यांनी निलेश काब्रालाक मेळ्ळे, कारण ते मिनिस्टर आसा मायनिंग वाठारांतले, म्हणून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आमचे हे विशय सुटावो करपाक जाय। मंगळार येता त्या आठवड्या भितर तेंच्यांनी आमचे टॅक्साचे फायनल करपाक जाय। तशेंच सावड्डेचे आमदार आसा ते मायनिंग लोकां बरोबर आसा, तेंच्यांनी गांभीर्यान हितून घेवपाक जाय, कारण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो सुनील ढवळीकर, आनी ताणें इनिशिएटीव घेवन हे टॅक्साचे जे मेन विशय आहा ते तांच्या हातीन आसा, पूण आजून ते सुटाव जावना, मिटींग जाल्ली आसतना। म्हणून आमचें मत आतां इतलेंच आसा की मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालपाक जाय।